एकवट ह्या आयच्या ह्या कन्व्हेन्शनाक तुमकां हांगा सगळ्यांक इतले मोठे संख्येन पळोवन हांव खूब डीपली टच जाल्लो आसा, भावनच जाल्लो आसा। बीजेपी वेगळे वेगळे तरेन प्रयत्न करतात आमकां सगळ्यांक डिमोरलायज करपाक, वेगळे वेगळे तज्ञ यूज करतात, तकली यूज करतात, वेगवेगळे पैसे यूज करतात। तरी आसतना आज तुम्ही सगळ्यांनी एक एकवट दाखयल्लो आसा गोंयच्या फुडारा खातीर, गोंयच्या एक्चरा खातीर आणि गोंयच्या आयडेंटिटी खातीर। त्या खातीर तुमच्या सगळ्यांक हांव पयलीं सगळे नमस्कार करता, देव बरें करता। खरगे साहेब आज आमचे मदीं हजर आसा आणि ताचे हजरेनूच म्हाका दिसता आमकां खूब उत्स्फूर्तता मेळटा। खरगे साहेबान खूब संघर्ष केल्लो आसा आपल्या जिवनाक, आपल्या पॉलिटिकल करियराक, आपल्या पब्लीक लायफाक, पब्लीक सर्विसेसांक खूब ह्युमिलेशन तेणें तो सफर जाल्लो आसा। आणि ह्या संघर्शांतल्यान एक सादो काँग्रेसचो कार्यकर्तो तो इंडियन नॅशनल काँग्रेसचो अध्यक्ष ह्या मेरेन वाटचाल त्याचे खातीर सादी नाशिल्ली। आणि तो संघर्ष म्हाका दिसता आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक, आमच्या सगळ्या बूथ लेवल वर्करांक, BLAंक, बूथ प्रेसिडेंटांक एक वेगळे स्फूर्ती। सर, युअर लाईफ रिप्रेझेंट स्ट्रगल, social justice, constitutional values and unwavering loyalty. Your journey from grassroots worker to the president of Indian National Congress inspires every ordinary workers. सर, तुम्ही इथं येत आहेत म्हणून बीजेपी खूप डिस्टर्ब झाली। ज्या दिवसापासून तुमचा कार्यक्रम कन्फर्म झाला त्या दिवसापासून आम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी म्हणजे मडगावमध्ये SPDA मार्केट ते बुक केलं, आझाद मैदान बुक केला, असं 4 वेगवेगळे जे सरकारी पब्लिक प्लेसेस आहेत ते बुक करण्याचा प्रयत्न केला, पण आम्हाला बुकिंग कोणीच दिलं नाही। बीजेपीनं मुद्दामहून आझाद मैदानच्या बुकिंग नंतर तिथं एक सस्ता पुढे आणून जवळजवळ 4 कोटी म्हणजे बीजेपीला तुमचा कार्यक्रम आझाद मैदानावर कॅन्सल करण्यासाठी 4 कोटी रुपयांचा खर्च करावा लागला। सरकारी पैसे उधळून तुमचा कार्यक्रम गोव्यात होऊ नये यासाठी बीजेपीने खूप प्रयत्न केले। तरी सध्या आम्ही ह्या हॉलचे मालक यांचे खूप धन्यवाद म्हणतो, कारण शेवटी आम्हाला हा व्हेन्यू सिलेक्ट करावा लागला। लास्ट या 2027 व एक वर्ष तुमचं सगळ्यांचो पळोवन म्हाका खात्री आसा तुमच्या सगळ्यांच्या पावरान, तुमच्या सगळ्याच्या युनिटीन ह्या पावटी काँग्रेस पक्ष गोंयचो जो विचार आसा, गोंयचे जे मागणे आसात आणि गोंय लोकांचो एक सरकार 2027 तुमच्या सगळ्या आदारान हांगा प्रस्थापित जातले ह्या पावटी आम्ही आमच्या अध्यक्षाक आश्वासन दितात। आमकां खबर आसा आमचो जो कोणो आसा, आमचे जे फाउंडेशन आसा ते बूथ लेवलाचेर आसा। जो मेरेन आमचो बूथ वर्कर लोकांकडे पावना, लोकांचे आयकना आणि लोकांची कामां करना, तो मेरेन आमचो पक्ष घट जावपाक शकना। आणि त्या खातीर आम्ही परत एकदा बूथ कमिटीज स्ट्रॉंग करपाचे प्रयत्न केल्ले आसात। गेले 15 वर्सांक गोंय राज्यान बीजेपीच्या वायट सरकार, एक बॅड गव्हर्नन्स आमकां पळोवपाक मेळ्ळें, हायेस्ट करप्शन, लँड कन्वर्शन, ड्रग्स हे शाळेंनी आणि गांवांनी पावल्ले आसात, लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स जाल्लो आसा, रेप्स, मर्डर हे आमकां आतां डेलीचें जाल्लें आसा, आमच्यो नद्यो नॅशनलायज केल्ल्यो आसात, आमची जंगलां, फॉरेस्टां काबार करपाचे प्रयत्न चालू आसा, कोस्टलायन काबार करपाचे प्रयत्न चालू आसात, आमच्या
गांव काबार करपाचें चालू आसा आनी ह्या सगळे आयज ह्या बीजेपीच्या सरकाराच्या प्रेशराच्या अंडर आसा. आमचे शेतकरी, आमचे नुस्तेकार, आमचे ट्रेडिशनल वर्कर्स, टॅक्सीवाले, धाकले धाकले धंदेकार हे सगळे आयज त्रासान आसात. बायलां भुरगीं असुरक्षीत तांकां दिसता. गोंयांक हो डेव्हलपमेंट नाका ज्या डेव्हलपमेंटान आमचे एनवायरमेंट काबार जातले, आमचे गांव काबार जातले, आमचे नदयो काबार जातल्यो. हो डेव्हलपमेंट, हो विकास आमकां नाका. ज्या डेव्हलपमेंटान जॉबांक विकते घेवचे पडटा भुरग्यांक, पेपर लीक जाता, एग्जामी कॉम्प्रोमायज जातात, असो तरेचो डेव्हलपमेंट आमकां नाका. गेल्या 5 वर्सांक गोंयची जवळ जवळ 80 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन ऑफिशियली कन्वर्ट जाल्ली आसा आनी इल्लिगल जमीन आनी कितली कन्वर्ट जाल्ली आसा हाचो हिशोब आमकां मेळना. गोंयांक गाजलें कॅश फॉर जॉब. हालींच म्हाका थोडे वर्कर मेळ्ळे आनी तांणी सांगलें आतां कॅश फॉर जॉब हे चेंज जावन आतां गोल्ड फॉर जॉब्स, म्हणजे आतां जॉबा खातीर कॅश मागच्याची बंद जाला आनी भांगराच्यो बिस्किट्यो डिमांड जाता. ही एक नविदाद आमच्या मुखार पळोवपाक मेळटा. आमचो सरकार गोंयांक जवळ जवळ 35,000 कोटीची आमकां लायबिलिटी आसा. डेप्ट्स जवळ जवळ टोटल पळयले जाल्यार जवळ जवळ 40 कोटीचेर पावतात. प्रत्येक गोंयकारांक जवळ जवळ 1.5 ते 2 लाखांचे रीण ह्या सरकारान काडलेलें आसा. आनी आयज मुख्यमंत्री आयज एक प्रायव्हेट जेट घेवन भोंवता. हाचे प्रश्न विचारले जाल्यार मुख्यमंत्री तेचेर उत्तर दिना. त्या जेटाक जवळ जवळ 20 लाख रुपया म्हयन्याक खर्च आसा. आतां हो खर्च कोण करता? सरकार करता काय मुख्यमंत्री स्वता करता काय आनी कोण करतात? हेचो जर हिशोब आमी मुख्यमंत्र्या कडेन मागलो जाल्यार मुख्यमंत्री तेचेर उत्तर दिना, सरकार तेचेर उत्तर दिना. 800 ते 900 कोटी फक्त इव्हेंट मॅनेजमेंटाच्या नांवा खाली ते लुटले वयतात. आनी एसटी समाजाक त्यांचे अधिकाराचे जे 3,200 कोटी आसा त्यांचो हिशोबूय मेळना आनी ते एसटी समाजाक मेळनात. एसटी समाजाचे रिझर्वेशन जे काँग्रेस पक्षान 2013 केंद्र सरकाराक आमी अधिकार दिल्लो, त्याचे नंतर सगळे राज्यांनी एसटी रिझर्वेशन लागले. फक्त गोंय हे एकमेव राज्य आसा आजच्या अख्ख्या देशाक गोंयाक केंद्राक काँग्रेस सरकारान अध्यादेश जारी करून सुद्धा तांकां आयज वंचित दवरलेले आसात. आनी एसटी समाजाक त्यांच्या अधिकाराचे 230 कोटी ट्रायबल सब प्लॅनाचेर तांकां अजुनूय तांचो मेळना. हो सरकार बहुजन विरोधी काम करता, एसटी समाजा विरोधी काम करता. आनी हे सगळे पळोवन दिसता जेन्ना जॉबांचे लिस्ट भायर सरता आसतना. आयज जवळ जवळ 90% गोंयकार ह्या बीजेपीच्या सरकाराचे विरुद्ध आसात. 80% गोंयकार बीजेपीच्या अगेन्स्ट वोट करपाक तयार आसात. आनी त्याच खातीर आमकां जाय तो एकवोट आनी त्याच खातीर आयज ह्या कन्व्हेन्शनाचें नांव आमी दिलां एकवोट. सरकारान बीजेपीच्या पार्टीन आमी पयलींच जाहीर केलां जवळ जवळ 100 कोटी रुपया तेणे मतां डिवायड करपा खातीर इबाडपाचे तयारी दवरलेली आसा. हेचे पयलीं तेणी वेगळ्यो वेगळ्यो पार्टी हाडल्यो आनी गोंयकारांक पिछे करून वोट्स स्प्लीट केले. पूण आयज गोंयकार शादूर जाल्लो आसा. अश्यो कितल्योय पार्टी जर गोंयांत गेल्यो आनी बीजेपी सरकारान 100 दी 200 कोटी तरी खर्च केलो, म्हाका दिसता ह्या पावटी गोंयकार फसवपाना. ह्या पावटी गोंयकार खूब हुशार जातलो आनी सगळे एक मतान ह्या सरकाराचे विरुद्ध वोट करतले आनी एक नवो सरकार ह्या पावटी प्रस्थापीत जातलो. प्रमोद सावंत आज मेरेन देशांतलो सगळ्यांत करप्ट चीफ मिनिस्टर अशी नामना देशांत कोणाकूय विचारले जाल्यार कळटा. हो सरकार गोंयचो बीजेपी सरकार सध्या चालू आसा तो हेजे पयलीं इतलो करप्ट सरकार गोंयांक आमी केन्नाच पळोवं नाशिल्लो. आनी गेल्या 15 वर्सांच्या ह्या वस्त राजवटीक गोंयकारांक खूब दुख्ख दिल्लें आसा आनी त्या खातीर मागता की आमकां एक बदल घडोवपाची गरज आसा. आमचे युरी आलिमांव हांणी एक लीड घेवन गोंय राखण यात्रा, गोंय राखपा खातीर एक यात्रा, ती यात्रा आमी 22 सप्टेंबराक सुरू करतले आनी तितूंत आमी सगळे येवन लोकां कडेन सगळ्यां कडेन भाचाभाच करतले. तुमी आमचे बरोबर चलतले आनी जवळ जवळ 27 दीस गोंयच्या कान कोपऱ्यांक आमी गोंयकारां बरोबर गोंयकारांचे आयकत वयतले.
आमकां गोंय प्रोटेक्ट करपाक जाय, गोंयची आयडेंटिटी प्रोटेक्ट करपाक जाय आनी त्या खातीर सगळे गोंयकारां कडेन मागता एकवट करुया आनी एकवट करून एक नवो बरो सरकार गोंयकाराचो सरकार गोंयांक आमी दिवया. परत एकदां सगळ्यांचें स्वागत करता आनी खर्गे साहेबाक स्वागत करून देव बरें करूं म्हणटा.